येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. ऑफलाईन परीक्षा आणि शारीरिक स्वरूपात करत वर्ग सुरू. मागपा खातीर विद्यार्थी देवले रस्त्यार. विद्यार्थ्यांचा फुडार वाटोवपा खातीर विद्यार्थी वर्गात आसप सामके गरजेचे, आंदोलकांचे म्हणणे. बांबोळेच्या कपेलाक जाली 25 वर्सां पुराय. फातिमा सायबिणीचोय मनयलो दीस. 13 ऑक्टोबर ते 15 मे मेरेन मनयतले मागण्यांचे वर्स. गोंयांत आयज वादळाची शक्यताय. 14 आणि 15 वेर भौतेक सुवातींनी पडूं येता कमी चड प्रमाणात पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ऑनलायन परीक्षा जाय म्हणत आंदोलनां ही सच्चीच गजाल जावन राविल्ली. अशें आसलें तरी आजची परिस्थिती सामकीच उरफाटी आसली. ऑफलायन परीक्षा आणि शारीरिक स्वरूपात वर्गाची मागणी करपा खातीर विद्यार्थी रस्त्यार देवल्यात. विद्यार्थ्यांचो फुडार वाटोवपा खातीर अशें करप सामकें गरजेचें अशें आंदोलकांनी सांगलें. ऑफलायन परीक्षा जाय अशें मागपा खातीर बुधवारा आझाद मैदानार के.बी. हेडगेवार हायस्कुलाची पीटीए आनी विद्यार्थी परिशदेन मोर्चा काडलो. हेडगेवाराचो प्रिन्सिपल विलास सतरकारान सांगलें, घरा कडेन शिक्षण घेवन विद्यार्थ्यांची मानसिकताय बदल्ल्या देखून विद्यार्थ्यांनीच अशी सुचोवणी केल्या. विद्यार्थी आणि पालकांनी हे मागणेचे समर्थन केले. सरकारान टप्प्याटप्प्यान शाळा परतून सुरू करपाक जाय अशी मागणी तांणी केल्या. फाटल्या 2 वर्सां जे ऑनलायन सगळें शिक्षण चल्लां तेच्या वांगडा ऑफलायनूय सुरू जावचें आनी ऑफलायन परीक्षाय घेवपाक मेळची अशें म्हणून आजच्या ह्यो हेडगेवार स्कुलाच्या स्टुडंट कावन्सील आनी पीटीएन आज हांगासर एक रॅली ऑर्गनायज केल्ली. खरें म्हणजे हें खूब आवश्यक आसा, कित्याक आतां भुरग्यांची मानसिकता बदलत गेल्या. भुरग्यांक अशें दिसपाक लागलें की घरा कडेन रावप म्हणजे सुशेगाद घ्या म्हणून ती मानसिकतेंतल्यान भुरग्यांक भायर काडप. आनी म्हाका एक बरें दिसता आमच्या भुरग्यांनीच हें सजेशन केलें की आमी अशा प्रकारची एक रॅली करुया, कित्याक तर सगळें गोंयभर हें दाखोवन दिवपाक जाय की भुरगीं सुद्दां तयार आसा. नाजाल्यार एक भुरग्यांचेर ठपको केलो वयता की भुरग्यांक आवडना म्हणून. आज मोठ्या प्रमाणात भुरगीं हांगासर एकत्र येयले, खूब मोठ्या प्रमाणात पालक येयले आनी पालकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीक आज सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की सगळ्या गोंयभरच्या सगळ्या स्कुलांनी हेचेर विचार करचो, सगळ्या पालकांनी विचार करचो आनी सरकारान थोडी करून सगळे SOPs पाळून बेगिनात बेगीन स्कुलां सुरू करपाक परमिशनां दिवचें अशा प्रकारचो एक डिमांड आमी सगळ्या भुरग्यांची आनी पालकांच्या वतीन मांडटा. बाकीच्या हायर सेकंडरी बाकीच्या स्कुलांकूय विनंती करता, ज्यो सगळ्यो SOPs पाळून जे शक्य आसत जाल्यार प्रत्येक स्कुलान एक डॉक्टर, एक डिस्पन्सरी एक तांणी दवरची इन इमर्जन्सी गरज पडोंक शकता. तेज्या खातीर पेरंट्सूय तयार आसतले आनी ते आसा, आमचे पेरंट्स तयार आसा त्या खातीर. तर अश्यो सगळ्यो SOPs पाळून ज्यो आसा त्यो ऑफलायन एग्जाम सुरू जावचे आनी तेजो एक आवाज गोंयभर जावचो, त्या खातीर आमचे PTA आनी स्टुडंट कावन्सील हांच्यांनी ही रॅली आयोजीत केल्ली. 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या गटाक अजून लस दिवंक ना. तिसरे ल्हार आयले जाल्यार भुरग्यांक कोविडाचो धोको आसतलो, कित्याक तर अजून तांकां लसी दिवंक नात. देखून शाळा परतून सुरू करपाच्यो काय ना हाचेर सरकार खरसण्यान विचार करता. मात ह्या लसीकरणाक भुरगीं आनी सरकाराक तितलो वेळ तिश्तत रावचें पडटलें अशें तांचें म्हणणें. वॅक्सिन येयल्या नंतर सुद्दां तें सगळें इतलें मोठें आमचें पॉप्युलेशन आसा आमच्या देशाचें, त्या खातीर तें सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक खूब टायम वयतलो. तितलो वेळ थारपाक आमकां आतां जातलें काय कितें, त्या खातीर गेल्या वर्सा जशी आमकां मदीं परमिशन मेळ्ळें. म्हणजे कशें आसा, ऑक्टोबर ते सादारण मार्च पर्यंत गेल्या वर्सा आमी थोडी स्ट्रेंथ काडून स्कुलां चलयल्लीं. तशें सुद्दां जर परमिशन मेळ्ळें म्हणजे ज्या जाग्यार सगळ्यो SOPs पाळुया आनी थोड्या भुरग्यांक काडुया. म्हणजे कशें आसा, सगळ्यांक वांगडाच हाडचें न्ही. म्हणजे ज्यो कितें गायडलायन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो पाळून आमी शाळा चलोवया आनी थोड्या प्रमाणात चलोवया, पूण चलोवया. म्हणजे सामकेच भुरग्यांक घरांत दवरता, थोडे भुरग्यांक हाडपाक आमकां परमिशन मेळटा, इतलोच हें आसा. गोंयभर सगळे टिचर्सांनी मेजॉरिटी घेतल्या कारण गव्हर्मेंटान कितें केलां, एज्युकेशन डिपार्टमेंट वीकली तेजो हें घेता आमचे कडेन. प्रत्येक विकाक आमकां एवरी मंडे वी हॅव टू सेंड रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट कितल्या लोकांनी वॅक्सिन घेतलें, कोणी घेवन आसा जाल्यार वी हॅव टू सेंड द रिजन. म्हणजे तितलो खूब बरे तरेन चल्लां. त्या खातीर वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आसा, टिचर्सांच्या कम्युनिटीचें जाल्लें आसा आनी त्या खातीर तें आसा. पूण फक्त भुरग्यांचें येवना, ल्हान भुरग्यांचें येवना, पूण तें केन्ना येतलें, कारण येयल्या नंतर न्ही आमचें पॉप्युलेशन जर लक्षांत गेलें आमच्या देशाचें जाल्यार खूब टायम वतलो तें जावपाक लागपाक सगळ्यांक पावपाक. सो 100% वॅक्सिनेशन जाल्या नंतर भुरग्यांक हाडप इतलो वेळ आमी थारोवंक शकना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटन वाडपाक लागला. हाचे फुडें वाडटलें.
वेळणेचे म्हाळसादेवीचे पोरणे देऊळ भक्ताच्या मजतीन सोबीत जाला. पुरातत्व खात्याच्या मजतीन ते अधिक सुंदर करपाचो सरकार यत्न करता. हे देऊळ पुराय भारतात आध्यात्मिक पर्यटन स्थळ म्हण नामना मिळतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हावेस उक्तायला. वेळणेच्या 400 वर्सां पोरण्या म्हाळसा देवीच्या मंदिराच्या सोबितीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे बुधवारा दिसा मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुके उक्तावण जाले. ताचे बरोबर नगर नियोजन तशेंच पुरातत्व खात्याचो मंत्री चंद्रकांत कवळेकर, नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, जोशुआ डिसोजा, हेर पदाधिकारी आनी ट्रस्टी उक्तावणा वेळार हजर आशिल्ले. GSIDCच्या मजतीन ताचें काम चल्लां. एकात्मता केंद्र आनी म्युझियमाचें काम बेगीच पुराय करतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. हांव म्हणटलो की एक फेज दुसरी फेज कंप्लीट जाली, बट तरी सुद्धा सरकाराचें काम कंप्लीट जावंक ना. ज्या दिसा ह्या प्रकाराचें पूर्ण काम कंप्लीट जातलें, पूर्ण प्रकार कंप्लीट जातलो, जे एकात्मता केंद्र आनी म्युझियम दोन उरलेली कामां ज्या दिसा पुराय जातली, त्याच दिसा खऱ्या अर्थान आमच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान काम आमी पुराय जालें अशें आमी म्हणटले. गेल्या 450 वर्सां पूर्वी जे मंदिर आसलें, म्हणजे आमी म्हणटले की मंदिर मोडलेलें म्हणटले, ते थंय स्थापन जालें. बट परत एकदा हांव सरकारान म्हणना, पण हांगासल्या सगळ्या ट्रस्टींनी, गोंयांतल्या देवीक मानपी भाविकांनी हें मंदिर स्थापना केली आनी तेजें सुशोभीकरण करपाचें काम हें आमकां मेळ्ळें. पण हाज्याय व्यतिरीक्त आमी पळयता की ओल्ड गोवाची चर्च हाज्याय खातीर जे सरकारान अप्रोक्सिमेटली मोर देन 50 crores of rupees थंयसरूय आमी स्पेंड केल्या. म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा, गोंयांतलें सरकार धर्मभेद न मानता, जातीभेद न मानता, जेन्ना जेन्ना आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आमकां पुनर सुशोभीकरण करपाक मेळटा तेन्ना आनी ताका तितकेच आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स दिवन आमी प्रत्येक स्थळाक ही सुशोभीकरण केल्ली आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन ती केली वयतली. आमी जशें म्हणटा की मेडिकल टुरिजम त्याच पद्दतीचें म्हाका दिसता स्पिरिच्युअल टुरिजमूय गोंयांत बऱ्या पद्दतीन वाडपाक लागलेलें आसा, हाज्याय फुडें वाडटलें. आनी तातूंतल्या तितून स्पिरिच्युअल टुरिजमांत आमचे म्हाळसा नारायणीचें टेंपलय बी हें गोंयच्या नकाशाचेर निश्चितच भारताच्या नकाशाचेर हें टेंपल जें आसा हें प्रामुख्यान घडलें वयतलें हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. ह्या वेळार जाल्ले होम हवन आनी आरतीचोय मुख्यमंत्र्यान लाव घेतलो. ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिवूय ह्या सुवाळ्यांत हजर आशिल्ली. गोवा 365 खातीर वेळणेच्यान हिरू महाले. राजभवन निधींतल्यान समाजसेवी संस्थांक प्राधान्यान मजत करतलो, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन सांगले. फातर्पेचे समाजसेवी संस्थेक राज्यपालान भेट दिली. ह्या वेळार तो उलयतालो. कट्टा फातोडे वाठारांतले एके समाजसेवी संस्थेक राज्यपालान भेट दिली. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराय हजर आशिल्लो. विशेष क्षमतेच्या लोकांचो सांबाळ करपा वयल्यान राज्यपालान ह्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची तोखणाय केली. तशेंच संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांक राजभवनार येवपाचे निमंत्रणय दिले. I'm very happy to meet all of you. In fact, I am an uninvited guest here. But I decided to come here. I took charge as the governor about 3 months back. My experience in Mizoram inspired me to inquire about these types of institutions. Then I got reliable information through our Rajbhavan Secretary, Veerabhadraji, that a very good organization in the name of Holy Mother is existing here. Mother Teresa is existing here, and your hard work, sincere work. With these few words, I am concluding my speech. At the same time, I would like to say, governance fund in the Rajbhavan, I will give priority for giving it to service like this, and our Deputy Chief Minister also, I told him whenever I am visiting here,
जर फसिलिटीज दितोय आणि उत्तर आमच्या गव्हर्नर येदेवडे पुढे आमच्या एरियाक येयल्ले आसात आणि तुमकां भेट दिल्ले आसात. हांव ह्या एरियाचे वतीन आमदार येतात हांव तांचो आभारी आसा. फादर आमचे आणि सदीस सोशल काम करता, चर्चेचे काम करता असताना बाकी सगळी ऍक्टिव्हिटी बरे हांव पयलीं तांकां फादर तुजे आमचे सदीस काम करीत आसता सगळ्यांक बरोबर घेवन आणि सगळ्या भुरग्यांक वयर काडपाचें काम आमचे फादर करतात. खास करून सिस्टरी बद्दल म्हाका सांगत दिसता. सिस्टरी हांगा जे केअर घेतात म्हाका खूब बरें आतां फादरा सांगी आमचे गव्हर्नराक सांगलें की तुमी तुमची केअर कशी घेतात. जे पेरंट्स सुद्दां आमचे कोण आतां बाकीचे लोक जे आसता व्हडले लोक आसता आमी आमच्या आवय बापाचो जितलो केअर घेयना, आमी आमची भुरगीं बाळांचो जितलो केअर घेयना तितलो केअर तुमचो केअर घेता आमची सिस्टरी घेता काय ना. सिस्टर तशी केअर घेतात म्हणजे आमी सदीच रिस्पेक्ट दिवपाचें आमच्या सिस्टरीक, सदीच रिस्पेक्ट दिवपाक आमच्या फादराक. कित्याक ती पळय तेंची आनी फॅमिली कोण ना, तेंची फॅमिली तुमी. आमच्या घरांनी आमकां सगळे घराणे आसा, आवय बापूय आसा, पूण आमी आमकां टायम आसना आवय बापूक टायम दिवपाक. पूण ती सगळे जाण काम करतात, सगळे सकाळी तूं मोठयतात, सगळे केअर घेतात, सगळे जेवण खावन सगळे तुमची केअर घेतात. म्हणटकीर तुमी सदीस मागपा जाय, तुमी मागपा जाय सिस्टरी खातीर, तुमी मागपा जाय फादरा खातीर, तुमी मागपा जाय. कित्याक तुमचे केअर ते घेतात. तेंची फॅमिली म्हळ्यार तुमी आनी कोण फॅमिली ना. कळ्ळें सारकें न्ही. म्हणटकीर तुमी सगळे बारीक हे करा आणि तुमचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक आसतलो. आणि कोण आमचे गव्हर्नर आयिल्ले आसात ताका गोवा 365 खातीर फातर्पेच्यान रमेश नायक रावत. परतून गोवा एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांबोळीच्या कापेल्याक आयच्या दिसा 25 वर्सां पुराय जातात. तशेंच फातिमा सायबिणीचो आयज दीस. ते निमतान कापेल्यात खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. भाविकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन सायबिणीचो आशिर्वाद घेतलो. मामोळेचो फुलांचो खुरीस गोंयभर फामाद. ह्या खुर्साचेर जायत्या लोकांचो भावार्थ आसा. ताकाच लागून ताका मागण्यांचे घर वा भाग्यवान खुरीस अशें लेगीत म्हणटात. लोकांच्यो जायत्यो आंगवण्यो हांगा पुराय जाल्यात. देखून 13 ऑक्टोबर ते 15 मे मेरेन मागण्याचे वर्स मनयतले अशें फादर कलिस्टो कुएलोन सांगलें. आनी आयज आमच्या श्रायनाची 25 वर्सां भरतात. ह्या सोमयार हांव पयले सुवातेर सगल्या आमच्या लोकांक गोंयच्या पोरजेक ह्या परबेची मनूनीत परबी हांव देता. तशेंच आयज आमी फातिमा सायबिणीचो दिसूय पाळटा आमच्या श्रायनाक. ह्या श्रायनाक 25 वर्सां भरतात. 1996 ह्या वर्सा 30 ऑक्टोबर ह्या श्रायनाची उद्घाटनी जाल्ली. तेन्ना आमचो बिस्व साहेब राहुल गोन्साल्विसान ह्या श्रायनाचे आशिर्वाद घालून हें श्रायन आख्ख्या लोकांक उक्तें केलें. जायतो लोक ह्या जाग्यार येतात. दुबावरीत आमी सगळीं बांबोलीच्या खुर्साक अडकता. हो खुरीस कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आसा आनी ह्या खुर्सा पांयाशी येवन लोक आपआपले वेगवेगळ्या गोरसां पासत मागतात. जायत्यो आंगवणी करतात आनी सगल्याचे मागणी एके भाशेन हो फुलांचो खुरीस आयकून तांच्यो गरजो पावयतात. आयज आमी देवाक आर्गां दिता ह्या फुलांच्या खुर्सा खातीर आनी ह्या श्रायना पासून. जायत्या लोकांचो भावार्थ वाडला ह्या जाग्यार येवन की आख्खें वरस आमी एक मागण्यांचें वरस केल्लें आसा. दिस इयर इज अ पिरियड ऑफ प्रेयर. आख्खें वरस आयज सुरू करून मार्चच्या म्हयन्यांत 15 तारखेर आमच्या भाग्यवन खुर्साची परब. त्या दिसा एके भाशेन हें सेलिब्रेशन सोंपतलें. द फीस्ट इज द कल्मिनेशन आनी आख्खें वरस ह्या श्रायनांत आमी वेगवेगळ्यो ओतमी कार्यावळ्यो घडोवन हाडून थारायिल्लीं आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. गोंयकारांनी आज कांय कडेन वादळाक तोंड दिवपाची तयारी दवरची पडटली आणि त्या उपरांत 14 आणि 15 तारखेक भौतेक सुवातींनी कमी चड प्रमाणात पावस जडू येता. त्या उपरांत 17 तारखे मेरेन सुखे हवामान अणभवपाक मेळटले. चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियसच्या लागसार उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. 17 तारखे मेरेन फातोडेर दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. अरेबियन दर्या वाठारांतल्या बदलाक लागून दर्या देगेचेर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें घुळूं येता. ताचो वेगय वाडूं येता. देखून नुस्तेमारी करप्यांनी खवदळिल्ल्या दर्यांत आपल्यो बोटी घालच्यो न्हय असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांभाळूया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.